नमस्कार येवकार 55th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा हे 20 तारखेच्यान स्टार्ट जावपाचें आसा। 20 ते 28 तारखे मेरेन हो फिल्म फेस्टिवल आसतले। कितलेशे नामांकीन आनी क्रिएटिव्ह मुवीज जे आसा ही आमकां हांगा पळोवपाक मेळटली। ह्या टायमार गोवन मुवीजा खातीर एक वेगळो सेक्शन हांगा ओपन केला। तो म्हटल्यार गोवन्स डायरेक्टर कट। 25 एंट्रीज हांगा ह्या सेक्शना खातीर जाल्ली आनी टोटल 14 मुवीज ज्युरीनी सिलेक्ट केला। जे 14 मुवीज जे सिलेक्ट जाला तेजी आमी नांवां तुमकां सांगता। पहिले मूवी आसा ते खारवण डायरेक्टेड बाय नित्या नावेलकर। दुसरी मूवी हँगिंग बाय थ्रेड डायरेक्टेड बाय अक्षय। तिसरी आसा ते गुंतता हृदय हे डायरेक्टेड बाय साईनाथ उसकैकर। चौथे मूवी आसा माय डायरेक्टेड बाय सुजय शेट्ये। हेतून अजून एक सेक्शन आसलो तो म्हटल्यार गोवन प्रोड्युसर। तेतून प्ररब्ध हो डायरेक्टेड बाय जय आमोणकर। कल्की वाट डायरेक्टेड बाय शिरीष राणे। तिसरे मूवी मेमरीज ऑफ मांगी फेरा डायरेक्टेड बाय हिमांशू। फुडले मूवी आसा ते आयज म्हाका फाल्यां तुका हो डायरेक्टेड बाय कार्नावार। आदी हाऊस हो डायरेक्टेड बाय नेहल चारी आनी आदित्य स्वरूप। सवो मूवी आसा आसरो द स्टोरी ऑफ श्रम धाम हो डायरेक्टेड बाय साईनाथ उसकैकर। सातवी मूवी आसा ही अ सायलेंट सॅक्रिफायस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ गोवन लिबरेशन डायरेक्टेड बाय निखिल दीक्षित। आठवे मूवी आसा जीवन योगी रवींद्रनाथ केळकर हेंचेर मूवी हा आनी डायरेक्टेड बाय दिलीप बोरकर। नवो मूवी एक कप चा डायरेक्टेड बाय किशोर अर्जुन आनी धावो मूवी आसा द फेमसली फाउंड एट 15 डायरेक्टेड बाय साव्योदी नरोना। ही 14 मुवीज ही गोवन सेक्शना खातीर सिलेक्ट जाला। ही 14 मुवीज जी सिलेक्ट जाला हेजे खातीर ज्युरी जे आसले हे आसले श्री कमल स्वरूप जी हेजे चेअरमॅन ज्युरी आनी अमरनाथ झा आनी संजीव कुरूप हे 3 ज्युरी मेंबर आसले। हेंच्यानी हे 25 मुवीजांतले हे 14 मुवी सिलेक्ट केला। प्रुनाटा खातीर साहिल मांद्रेकर आनी हांव चेतन गवस।